Hi there, ladies and gentlemen. Back again for another episode of my Goem, and this time I am going to bring to you something that is very scintillating, and this happens in one of the remote areas of Goa, in the hinterland rather, in a place called as Gaonkarwado in Molcornem. And today we are come to bring to you an event that is called as Sheni Uzo. It happens on the full moon night of Falgun. But why am I telling you this? I have come here to meet the villagers and let us hear from them what this Sheni Uzo is all about. So let me join them and bring to you what happens in this village, which is far away, and that too in pitch darkness. So here I am sitting here with Mr. Shambhu Gaonkar and the villagers over here. Let us start a conversation and see what this festival is about. Shambhu Bab, आमच्या माय गोयम म्हणटा त्या प्रोग्रामान तुझे स्वागत आसा आणि तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत आसा. आज तुमच्या गांवान एक फेस्टिवल घडटा, ताका शेणी उजो अशें म्हणटात. तर हो शेणी उजो म्हणजे कितें आनी खंय सुरू जाता, कितें जाता, आमकां मातशें सांगा. पयलीं आमी हो शेणी उजो जो पळय जाता तेजे पयलीं आमचो जो मांड आसा त्या मांडार आमी नमी दिसा उबी रावता. ह्या नमी दिसाक जे पळय आमी उबी रावता आनी थंय आमचे मानस्थानी आसा. हांगा कितले वांगड आसा? वांगडी आमचे 4 जाण आसता. वर्सकार, गांवकार, गैरीकार आनी वेळीप. आनी हांगा जी पळय देवस्थान आसा म्हणल्यार आमची एक मल्लिकार्जून आसा, दुसरी नागनाथ आसा आनी तिसरी जें पळय आसा तें आमचें मालकाऱ्याचें. म्हणल्यार मालकार म्हळ्यार तें आमची छत्राचें, म्हणून तो वेळीप म्हणटा ताका. नाल्यार तिगूय हेजे पळय आसा आमी एकच. आमची फक्त सयार सुतक तोडले कडेन आसा, पुरीस वेगळे वेगळे केल्ले कडेन आसा. आनी ह्या पुरीस कशे मेन 2 पुरीस आसा, खंयचे एक मोलुलो आनी एक नागुलो. नागनाथ जें देवस्थान आसा तो नागू चलयता, मल्लिकार्जुनाले मोलू म्हणटो तो चलयता आनी मालू जो पळय आसा तो मालकाऱ्या चलयता. ह्या गांवान मेन देवळां खंयची? देवूळ मेन मल्लिकार्जुनाचे, नागनाथ. ओके. आनी आमी जे आतां हातूर बसल्या हाका त्या कितें म्हणटा? जल्मी. हें जल्म्याचें. जल्म म्हळ्यार हो पयलींच आमचो वंशज पुर्वज हो आमचो. हो पुर्वज. आनी हेणी जें पळय स्थापन केल्लें आमचें म्हणजे मल्लिकार्जून जावं नागनाथ ही जें पळय देवस्थान आसा तें हेणी स्थापन केल्लें. मुळात हेजे आमी पिळगी वागऱ्याचे आसा, त्या भायर जाणाचे आसा आनी बोवास आमचो पुरवताणी म्हणून आसा. पयलीं म्हालजल्मी आसा म्हणटा जी सगळें हें जाल्ली, एकटीच बायल उरली, ती डिलिव्हरी जाली आनी थंयच्यान तो चेडो भुरगो आसा न्हू तो मामागेर रावतालो. तेजे वेळार ल्हान आसतना तेन्ना हें सगळीं देवस्थान पळय चलतालें आतां शेणी उजो बिणी उजो ते कानडी चलयताले. तो जेन्ना पळय म्हळ्यार एक जवळ 10-12 वर्सां आसलो तो थंयच्या मामागेर सावन हांगा येयलो आपल्या गांवांत
आणि हे थंय एक कार आसा पळय आतां आमी उजो पेटयलो तो ग्रावंडार आसता आनी थंय येवन बसलो तो थंय येवन बसोन हे जे कानडी पळय आसले ते येवन आपल्याला सगळें केलें म्हळ्यार हे सत्री बित्री फुलयल्यो आनी ज्याच्या वेळार व्हळी हाडल्यो म्हळ्यार एक व्हळी आमची ही पळय व्हळी आसा ती थंयच्यान येताली राजांब्यार साकून दुसरी देवा कुळाकारांची हें लागीं आनी तिसरी शिरदनाची जेन्ना तो भुरगो थंय रावलो न्हू त्यो व्हळी हाडून थंय दवरली तेणी थंय दवरतकीर त्यो व्हळी तिणें उखलना जाल्यो आनी मागीर ते कानडे हांगा भरपूर लोक जातालो न्हू तेन्ना शेणी उजो बी म्हळ्यार पयलीं सावन तो आतां नवो न्हू मागीर तेणी कानड्यान कितें केलें खंय उलो मारलो ह्या जर वंशाचो म्हळ्यार हेजो कोण अधिकारी आसा जाल्यार तेणी येवन आपल्यालें काम करचें म्हणून थंय तेजेर अवसर जालो त्या भुरग्याचेर आनी थंयच्यान ते तिनूय व्हळी तेणी खाना मारल्यो आनी सगळें हें करून आपल्याक आतां आमी कितें करतले ते सगळे रावंड मारून सगळे देवळा कडेन हें करून ते दवरल्यो उजो पेट अवसरांक आनी अवसरांक येवन तो उजो पेटयलो तांकां घेवन उजो पेटयलो मागीर हांगा जेन्ना पळय येयलो हांगा लास्ट मागीर हांगा येवपाचें न्हू हांगा येतकीर तेणी कितें केलें सांगणी करया मरे हय म्हणलें हय म्हणटकीर तेणी हांगा सांगणी केली आनी थंय नेम केलो ते आमी सांगणी करताले मागीर आनी थंय नाल्ल मारता तो नेम केलो आयच्यान कानड्या कितें आसा तें हांगा दवरपाचें आनी तांकां खंय तेणी हांगाच कापले ते तलवारी आसता ते पळयले न्हू त्यो तलवारी तांकां कापले आनी तांकां हे थंय उडयले हे आड्या भायर आनी आतां जर आमचे अवसर येयलो जाल्यार थंय जर गेलो हे ते पान आसा पळय आतां झाडा कडेन वडाचें थंय जर गेलो न्हू जाल्यार तो अवसर थंयच काबार जावपाचो आनी तेणी गाराण मारून थंयच्यान कानडी म्हण ते काबार जाले आनी तेजे नंतर म्हळ्यार तेणी पयलींचे आतां टोटलेक एक नाल्ल फोडपाक चेडभुरग्या आनी अशें म्हणून आतां आमी जे पळय चेडभुरगो आसा एक तेणी हांगा एक नाल्ल फोडपाक So now the activity has really started, and behind me you can see umbrellas over here. There are 9 of them. 4 of them are of the actual people, the Gaonkaris over here, and the remaining 5 are of the people. But these umbrellas are not made and kept ready, but they are made today, now, and the setup of that is done by the carpenters the local carpenters who are called as mist, but they are from the Chari family, and you can see that they are fitting them very strongly over here. But what is the role of the Charis? Let us speak to Mr. Swapnil and Vishwanath Chari over here. Swapnil Bab, आमच्या माय गोंया प्रोग्रामाचेर तुमचें स्वागत आसा. आमकां अशें कळ्ळें की चारी फॅमिली पळय आसता त्यो घडयतात म्हणून हय तर हाजे बद्दल आमकां मातशें कितें सांगशा. आमचे पुर्वजाचे पयलीं साकून चल्ले कडेन आसा आमी हांगा येवपाच्यो सत्री फुलोवपाच्यो आनी आमी सांगता सत्री फुलोवन दिवपाच्यो सगल्यो आनी जे पळय सत्री फुलोवन जाल्यो मागीर आमचें तितलें काम जालें म्हणटगीर आमी जे सत्री फुलयता ताका एक मानसकान अशें आसा म्हळ्यार आमकां तेजो एक हो मान तुमकां सत्री फुलोवपाचो मान आमकां आसा. Ladies and gentlemen, I asked him a question, and the question was that if they have the honor of doing these umbrellas, why is it that they are standing outside the mand and not coming inside and somebody else is doing? Now remember one thing, in the traditions that are followed and the customs that are followed here, in case any of the family members delivers a child or there is a death in the family, then we call it suir or sutak. And when there is this type of incidents that happen in your families, then you don't partake in any of the religious activities. So here we see Swapnil and Vishwanath standing outside the mand. You know, you can see that they are standing outside the mand, but they have given their right to do this particular thing to somebody else. Thank you very much, Vishwanath. As I came here to this mand where we saw these umbrellas being set up, I met
our Mr. Shambhu, and what he told me was really nice. And that is, you know, in front of every Hindu house, there is a tulsi. But where the Gaonkar clan is concerned here in Molcornem, in Gaonkar Wado, they don't have tulsis in front of the house. They all have one tulsi, and they also celebrate Ganesh, one idol for the entire family. Let's speak to the Pujari, Mr. Lakshman Gaonkar. We also have the Budwant of this place, Mr. Dilip Gaonkar. But let us find out from Mr. Lakshman whether what I told you is right or wrong. You never know. Lakshman Bab, आमचो प्रोग्राम माय गोंय हाजेर तुमचें स्वागत आसा. तुमच्या ह्या गांवकार वाड्याचेर आनी गांवकारांच्या घरा मदीं एकूच तुळस आसा, खरें तें? हय, एकच आमची सगळी गांवकारांची एकच तुळस. हां. सगळे आमचे कितें कार्य देवाची वेळ कितें कार्य आसता तें आमी सगळे आमची हांगाच जाता. ह्याच मांडाचेर जाता. ह्याच मांडाचेर. आनी गणपतीची पुजा ही दुसऱ्या दुसऱ्या घरांनी जाता काय फक्त हांगाच? 30 घरां आमची आसा. हां. 30 घरांतली आमची हां गणपतीला हांगाच जाता. हां, हांगाच जाता न्ही. आनी ताजी सगळी पुजा तुमी करता. आनी तुमी बुधवंत. बुधवंताचे गांवान काम कितें? लोकांक एक कडेन वाडपाक. हां. कितें कोणालें कितें वाद जालो, हें जाली जाल्यार तें सगळें भाजें हां. कोण येता तो. म्हणजे आमी See, ladies and gentlemen, in a village situation where people have got the innocence in their heart, they have a person called as the Budwan who sorts problems among the people. In other words, he is the judge and the law peacemaker, rather a peacemaker. So here you have a ward or a village, part of a village of Goa, which brings together everybody under one single roof, and that is the Mand. And here you have the Tulas for you. The village system in Goa was the Gaonkari system. The village provided and took care of their own village, and they distributed their work in different areas to different individuals. We have seen the Pujari, we have seen the Budwan, but today we have come here on the first day of Shigmo, and for the Shigmo they have got a gentleman who is in charge of all this. And here we have Mr. Nagesh Gaonkar. Nagesh Bab, आमच्या प्रोग्रामाचेर तुझें स्वागत आसा. शिगम्याचे जे पळय हें कितें जाता न्ही करून घेवपाचें हें तुमच्या हातान आसा, खरें? हय. तुमी कितें करतात? नमन घालता पळय तें पयलीं हांव करता सगळें. सगळ्यान पयलीं तुमी, आनी मागीर हांगासून मागीर सुरू सगळें? तेतून सगळें सुरू सप्त म्हणल्यार सुरू आतां होळीसून जालसून मागीर म्हाजेंच काम आसता. तुमचेंच काम आसतलें आतां. ओके. आनी हें तुमी सगळ्यांक वांटून दिता कितें 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 करपाचें तें? सो हियर यू आर, लेडीज एंड जेंटलमॅन, the jobs are distributed and delegated. So when you have a big event like this, don't take everything on your head, distribute it to all the people. Thank you very much.
पाव इड धरून चिरलाला चिरपणात जय जन्म संतान सगळी सत्री कुडी दिवस मला खेळलेलं बाई बुजवून तू आज तू मोलू मलकाजन जलमी जाण नागू लागणार बाया गवडे वागरा वादंद्रे या चिताचे एक मगताय तुम्ही आज जय जलम्या बाबा तिन्ही गडे तिन्ही सीमी स्थळ शिवारून 60 पुरं ओसेला 70 पुरवा नेम केलो आज 70 गाठी खेळलो तू आज 15 दांडबास मोडबास खेळून सगळे 70 कुडी दिवस मला खेळलो आज बाबा सगळ्या भुरग्या सगळ्या बरी मत बरी बुद्ध देऊन आज ही तुझ्या वर्षाची पय पुरवून ही जात्रे चलता हे जात्रेक 5 गडका तुम्ही असं त्यांच्यान येऊन आज 10 पिढी सांगणी करता मागणी करता आज माल्या उल्या कुल्या कुली घेऊन तुम्ही वळीची वळ घेऊन सगळे दांडबास मोडबास पंचरेत घेऊन सगळ्या भुरग्यां बाळ सगळ्या सांभाळून आज हे जात्रेक येऊन सगळ्यांक बाबा 4 उतरी सांगून तुमची कार्यावळ ही सगळी सांभाळून घेऊन या भुरगे बाळाकडे सांभाळून घेऊन करची सगळ्यांक बरी बुद्ध आरोग्य आयुष्य सगळ्यांक दिवचे घर वासरू सगळ्या भुरग्या बाळ सगळ्या सांभाळ करचो आणि तुझ्या वर्षाची पुरवण तुम्ही चाल करून घेवचे रे साहेबा.
the time is 12 o'clock midnight, and here you can see heavy activity going on of the people trying to make strings out of the pods of the betel nut. The two areca nut palms have already been cut to size and they have been kept over here. And you see how many of these people are participating in trying to tie this. Now when I say tie, let us see what they tie this with. For that, let's wait for some time. The activity is good, and you can see even small little children sitting down here, even though it is time for them to go to sleep. Very active night today.